की पहिले एक आमचे हार्वेस्टिंग मिशनाचे 1-18 मिनटां आसा ते 1.5 वर करचें आनी सेकेंड आमचे रोपणी जी लायता हातान मॅन्युअली लेबर घालून हेजेर सबसिडी ना ती सबसिडी तेंच्यांनी आमकां दिवची दिसता आमची थंय रोपणी लायतात न्ही थंय मिशिनां घालून मिशिनां चलना आमच्या हितून बटन ऑन हा मरे व्हॉल्यूम वाडय दिसता आमच्या सालिगांव रेवट जमीन असल्या कारणान थंय मिशिनां चलना ट्रान्सप्लांट करपाची म्हणजे मिशीन घेवन रोपणी करता पळय ती सो ताका लागून आमकां मॅन्युअली करची पडटा पण मॅन्युअली जर करीत जाल्यार लेबरांची सबसिडी कांय ना सो ती हांव रिक्वेस्ट करतालो ऑनरेबल मिनिस्टराक ती आमकां सबसिडी दिवची पर लायन हे मटेरियल रोवपाक सगळें तुमकां आमी आमची हे आसा कित्याक ताका सबसिडी आसा आनी सबसिडी मागीर आमी तुमकां दिवंक शकता मागीर तुमी मागपाची आमचे कडेन गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमी ते कन्सिडर करपाचें आसा डेफिनेटली म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमी तुजे हे मशीन हे करूं शकना आनी मॅन्युअली काम करता कारण खूब कमी शेतकरी आतां आसात की जे स्वता प्रॅक्टिकल अशा पद्दतीचें काम करता आमी जर बाकी सगळे कडेन दिता आमी पॅडी तुज्या हेका दिता रब्बी फॉर द 25 पर केजी दिता खरीपाक 26 रुपीज पर केजी दिता आनी 2 रुपीज पर केजी फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ द इंडियाची MSP दिता हे सगळें आसतना सुद्दां डेफिनेटली अमृतकाल पॉलिसीच्या अंडर ताचो विचार करता एक ताजेर अमृतकाल पॉलिसीन आसा पण ताजेर फ्रेमवर्क आनी गायडलायन आमकां ठरोवपाक जाय एकदां गायडलायन ठरली कितले दिवपाचे अकॉर्डिंग टू दॅट लेबर यूज करप आनी कितले आमी गोंयकार लावपाक तुमी कितले जाण वापरतात त्या अनुसार आमी विचार करता त्यामुळे खरं म्हणजे RDAच्या मार्फतूय बी हो प्रपोजल विचार करपाक काय हरकत ना म्हणजे आमी RDA जे आमचे वर्कर जे पंचायतीन लिस्ट करतात तांकांच थंय यूज करून तांकां ते पयशे दिवप कारण काम केल्या उपरांत ताका सायड बाय सायड पयशे दिवप ह्या हेतून सुद्दां आमी वर्किंग करूं येता त्या मनरेगाचे कामगार अंडर RDA ताचो विचार डेफिनेटली ह्या फावटी आमी करता RDA आनी एग्रीकल्चर डायरेक्टराक बसून एकदा जॉयंटली ठरोवपाक लायता एग्रीकल्चर मिनिस्टराचें तेच विजन आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ती रिक्वेस्ट आहा की टायम आसा तो मातसो वाडोवचो 1.5 वर करचो हार्वेस्टिंग मशीन टायमाचो हांव डेफिनेटली विचार करपाक लायता काय करना हार्वेस्टर मशीन हार्ड रॉक कल्टिवेशनाक 2 lakhs पर हेक्टर ही आमी सबसिडी दिता नॉर्मल कल्टिवेशनाक ताका 60,000 रुपीज पर हेक्टर ही आमी स्पेशली फॉर द मानकुराद कल्टिवेशना खातीर दिता जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आनी त्याच बरोबर मानकुरादा खातीर GI टॅगिंग घेवपाचें आमी फायनल स्टेजीत आसा एका हेक्टरान जर मानकुराद आंबे जर कलमां लायता आसत जाल्यार आमी 2 लाख रुपया सबसिडी दिता निव्वळ त्या खातीर कळपाक जाय म्हणून सांगलें म्हणून गोंयकारांनी मानकुराद आंबो झाडां लावची जेणे करून इन फ्युचर एटलिस्ट फुडल्या 5 वर्सांनी मानकुरादाचें पीक हे खूब मोठ्या प्रमाणांत जावचें